कळंगूट गौरववाडा वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान बेकायदेशीर चलपी देसी काजू फॅक्टरी ह्या आस्थापनाचेर धाड घाली। प्रशासनान धाड घालून तांचे कडल्यान उण्या दर्जाच्यो 150 किल काजू बियो जप्त केल्यात। ह्या आस्थापनात उण्या दर्जाच्या काजूंचेर प्रक्रिया करताले आनी ह्यो काजू बागा कळंगूट वाठारांत 800 ते 900 किल ह्या दरान विकताले। देखून कायदेशीर परवाने नासतना चलपी हे आस्थापन सील केल्ल्याचें प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिली। एक असो हांगा युनिट ऑपरेट करताले आनी युनिट ऑपरेट करप जे पळय नॉन एडिबल कॅज्यूज आसा जे ऑयली बिली ज्यो खावपाच्यो लायकीच्यो ना ते हाडप आनी ताजेर प्रोसेसींग करप, प्रोसेसींग ताका मसाला लावप मागीर आनी ताका सॉल्टेड करप आनी वेगळे वेगळे ताका फ्लेवर घालून ताजेर प्रोसेस करून तो विकप जो नॉन एडिबल करा। आनी हाजे आमी फाटीं आशिल्ले तर आमी हे ट्रेस करता। आज आमकां ट्रेस जाले राजेश चव्हाण आनी दुसरो आसा तो सुनील चव्हाण। हे फाटल्या घरान हांगा तुमी जे पळयता पळय तातूंत हे सगळे जे कोण हांगा वेंडर्स आसा थोडे दोज आर इनवॉल्ड इन दीस अनफेअर प्रॅक्टिसीस तांच्यो काजू हाडप हांगा प्रोसेस करप आनी तो व्हरून परत मार्केटान घालप। आमी आज हांगा सगळो तांचो जो माल आसा पळय रॉ मटेरियल म्हणजे तो कॅज्यू तो आमी सीज केल्लो आसा, फिनिश प्रॉडक्ट तोय सीज केल्लो आसा आनी आमी हाका आज सील मारतले। पयली गोश्ट हो प्रोसेस चलतलो ताका लायसन बिसन कांय ना म्हणून आमी ताका नोटीसय काडिल्ली आसा। जो सॅम्पल जे आसा ते काडटले आनी इट वील गो टू लॅबोरेटरी and depending upon the results of the laboratory ताजेर फुडली एक्शन जातली। हो प्रिमायसीस रेंटेड रूम आसा which belongs to Mr. Krishna। ताचेर कितें ऑफेन्स म्हणजे आता सध्या जो पर्यंत सॅम्पल एनालिसिस दिना ताजो रिपोर्ट येना तो पर्यंत ताजेर उलोवप सारकें जायना। जो पर्यंत रिपोर्ट येतलो तेन्ना ताकाय ताजो भितर ताका इम्प्लीड केलो जातलो बिकॉज ही हॅज गिवन देम दीस प्रिमायसीस टू ऑपरेट एंड दे आर डुईंग दीस ऑल दीस इलिगल एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो आमकां आयिल्ल्यो आनी जे हे बीच सायडीन कित्याक ते कमी विकता, कित्याक असले माल प्रॅक्टिसीस चालू आसा। सो हे आमी मनान धरून ही सगळी आमी कारवाई चालू केल्या आनी म्हाका दिसता की हे आनी एक मोठ्या प्रमाणात जातले आनी आमचे डिपार्टमेंट तशेंच आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटांक जे एलायड डिपार्टमेंट आसा तांकांय बरयतले आनी ही जी प्रॅक्टीस आसा ती कंप्लिटली कर्ब करतले। सो हे केले म्हणटच जो आमचो दुसरो बरो गोंयचो काजू आसा हाकाय एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटलो। पॅकेटी लेबल वेल लेबल्ड जो काजू आसा विथ द एड्रेस ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर विथ द कॉन्टॅक्ट डिटेल्स ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर हे आसपाक जाय। हे तो डिक्लेअर केले म्हणजे तेजेर कोण तरी आसा हेज्या फाटल्यान जी ह्या प्रोडक्टाची गॅरंटी घेता वो कितें कोण हॅपी ना जाल्यार कस्टमराक ते परते वचून ताजेर ग्रीवियन्स फायल करूंक जाता। सो असले जे आसा ते जेन्युअन लोकूच आसा ते आपल्याक आपूण डिक्लेअर करतले की हो काजू खरेंच आपणे पॅक केला। तो नॉन जेन्युअन जो काजू आसा ताजेर सगळे जे हे तुमकां फूल डिटेल्स मेळचे ना, फक्त बरयतले ABC मॅन्युफॅक्चरर कलंगूट बागा अशें बरयल्ले म्हणटकूच तुका एक डावट येता की बाबा कलंगूट बागा म्हणजे हाणें सारकी हेजी जो प्लेस आसा तो डिक्लेअर करूंक ना, म्हणजे हाजेर कितें तरी फॉल्ट जातले। नॉट ओन्ली कॅज्यूज दुसरे जे कॉमोडिटीज आसा स्पायसीस आसा कितें आसा लेबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। सो हे एक अवेअरनेस जे आसा लेबल वाचप ही चडशी सवय आसना लोकांक, पूण वाचचे लेबल आनी लेबला वयर म्हायती घेवन प्रॉडक्ट घेवचे।